दिव्यवाणी 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 मगाच्यानं डॉक्टर बिजूबाई लागी म्हणालो. डॉक्टराची बिजूबाई गेल्ली आणि बिजूबाईकडे डॉक्टर म्हणालो, तूं गेल्या त्या हप्त्यांत आयिल्ली न्ही, न्हीद पडना म्हूण सांगतिली न्ही, न्हीद पडना म्हूण मात्रे गुळयो व्हरून गेल्ली न्ही, आतां कितें परतून आयल्या तूं, आतां तुजें प्रॉब्लेम कितें समस्या कितें प्रॉब्लेम म्हणून. बिजूबाई म्हणाली, त्यो गुळयो डॉक्टराबा तुवें दिल्ल्योय हांवें पुरा घेतल्यात. घेतल्या उपरांत तुमच्यो गुळयो खाणयल्या उपरांत मात्रे खाणयल्या उपरांत म्हाका सकाळींचें आनी सकाळीं सांजेर बारी बरी न्हीद पडटा. सकाळीं सांजेर बारी बरी न्हीद पडटा, पूण रातीची बिलकूल न्हीद येना. म्हाका रातीची बिलकूल न्हीद पडना, देखून हांव परत आयल्यां. म्हाका आतां सकाळीं सांजेची न्हीद नाका. मागणें म्हणटाना सांजेर तेर्स म्हणटाना बारी न्हीद तुमच्या गुळया वरवीं. आतां म्हाका राती न्हिदल्या फुडें न्हीद येवची गुळी दी म्हणून विचारूंक आयल्या म्हणून. मोगाच्यानो वय आमकां सकाळीं सांजेर बरी न्हीद पडटा थोड्यांक आमकां, पूण राती न्हिदल्या वेळार न्हीद पडना. राती न्हिदल्या वेळार न्हीद पडना. आनी कित्याक गी म्हूण सांगल्यार न्हिदोंक येवच्या पयलें आमी इल्लीशी तयाराय करचें. राती न्हिदोंक येवच्या पयलें 2 वरां पयलें हे विज्ञानी म्हणटात लायट जेवण करचें, ल्हानशें जेवण करचें. सकाळींचें बरें ब्रेकफास्ट करचें, दनपारांचें एक बरें करचें, मागीर सांजेर मदें कांय खावं नजो. राती एक इल्लो सालाड घे, इल्लोसो लायट जेवण न्हिदल्या तें 2 वरां पयलें करचें म्हणटात. न्हिदोंक येवच्या 2 वरां पयलें एक लायट तूं 10 वरां न्हिदोंक येताय जाल्यार 8 वरां पयलें जायचें. इल्लेशें खाल, इल्लोसो सालाद खावन न्हिदाचें. नातल्यार इल्ली तरकारी उकडून ती केल्यार बारी बरी. मागीर न्हिदोंक येवच्या 2 वरां पयलें मोबायल बिलकूल पळोवं नजो. मोबायल बिलकूल पळयनाय म्हणटात ते. मागीर न्हिदोंक येवच्या पयलें नीली लायट मोबायल चार्जार दवरल्यार नीली लायट येता. नीली लायट, ग्रीन लायट, रेड लायट आनी ते कांय लायट पळोवं नजो, उजवाड पळोवं नजो म्हणटात. आनी इतलें करना जाल्यार न्हीद बरी पडटा म्हणटात. मोगाचें न्हू, आमी एका काजाराक वचोंक जावना आमकां. ह्या तेंपा मस्त काजारांक आपयल्ले, आमकां एका काजाराक वचोंक जावना. तांच्या काजाराचो फोटोग्राफरा विशीं बरे फोटोग्राफर म्हणून तांच्या सयऱ्यांनी हांगा आयिल्ल्या वेळार आमकां सांगलें, पळय तुमी काजार येवनात की त्या काजाराचे विशेश म्हळ्यार फोटोग्राफर बारी स्मार्ट, बारी खुशाली, आसानमुखी, एक्शन हिरो, कशें रावता, कशें फोटो काडटा, कसलें करता, बाबा बारी ओलो फोटोग्राफर हांवें पळोवना. बारी सगळ्यांचे दोळे त्या फोटोग्राफराचेर. बारी स्मार्ट फोटोग्राफर, बरी वस्तूर आनी बरें न्हेसला आनी बरो स्टायलिश आनी सगळ्यांक डिरेक्शन दितालो. थोड्यो वाटी चॅरार सोडतालो, थोड्यो वाटी बेंचार सोडतालो. बारी फोटो काडटाल्यो. व्हंकले न्हवऱ्याच्यो कश्यो फोटो काडटालो म्हण हांसून पळोवन तांकां हांसयतालो, हांसून फोटो काडटालो. बारी हुशार म्हणून, बारी स्मार्ट फोटोग्राफर म्हणून. आमकां काजारा वचोंक जावना देखून 8 दिसां उपरांत तांकां एक वीश करया व्हंकल न्हवऱ्याक आयल्यांत घरा आसात म्हूण खबर मेळ्ळी. आनी देखून आमी वीश करया म्हूण तांच्या घरा गेल्या, एक तांकां वीश करया म्हणून. आनी तांच्या घरा गेल्या वेळार आमी आल्बम विचारलो. आनी आल्बम विचारलो, हांकां ही मुखारतात व्हंकल न्हवरो. आल्बम विचारलो, कोण तो फोटोग्राफर, ताचे 1-2 फोटो पळया म्हूण. एकूच एक फोटो त्या आल्बमांत ना. ह्या फोटोग्राफराची एकूच एक फोटो आल्बमांत ना. आल्बमांत ताचे फोटोच ना. देखून ताजो फोटोग्राफर कोण, ताचे फोटो आसा गी म्हूण विचारली. ना फादर, तो हो फोटोग्राफर ताचे फोटो घालिना, ताणें फकत आमच्यो फोटो काडल्यात. ताका ताचे विशयान पडोवन वचोना. ताची एकूच एक उर्बा म्हळ्यार आमच्यो फोटो मस्तो आमच्या न्हवऱ्याचेर आनी व्हंकलेचेर ताणें बारी फोकस केला. आनी फुल्ल गामान ताणें न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक दिलां. आमकां मात्र ताणें टोटल प्रोजेक्ट केला. आपणाक गुमांत दिवना, आपणाक ताणें कांयच गुमान दिवना म्हळें.
आपणाक गुमान दिनासतना येरांचे फोटो काडलो तो नीज एक बरो फोटोग्राफर म्हणालें तें व्हंकाल. आयच्या जुवांच्या वंजेलान ती त्या फोटोग्राफरान केल्ल्या बरी तूं जुवां आयच्या वंजेलान सांगता. तो म्हणटा पळय सोम्याक पळयता आनी म्हणटा फुल्ल फोकस तो सोम्याचेर दवरता, टोटल एटेन्शन जेजूक दिता आनी तो संपूर्ण जुवांव लिपता आनी जेजूक फोकस करता. तो लिपता आनी जेजूक प्रेजेंट करता, जेजूक फोकस करता, जेजूक परजळ अशें करता तो सांगिनांगी म्हाका पळया, म्हजी प्रायजिताची जिणी पळया, हांव देवाक कितले लागीं आसा खंय मागणें करता, हांव मोव आनी देंपे खावन मात आसा, देखून म्हाका पळया म्हणना सांगिना तशें सांगिना. तो म्हणटा बागार तो म्हणटा पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती सोमी मुखल्यान वचो पळयता आनी म्हणटा पळया देवाची शेळी, ही संवसाराची पाप काडची शेळी, पळया देवाची शेळी म्हणटा. जुआंव बावतिस्त सांगता पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जुआंव जेजूक म्हणटा पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, पाताक काडटा ती म्हूण. पळयत पुस्तकांत पाताक म्हळ्यार कितें, पाप म्हळ्यार कितें. ग्रीक भाशेच्या शब्दांत ताका पातकाक आमार्तिया म्हळ्यार मिसींग द मार्क म्हणून. मिसींग द मार्क. आतां शूट करतना तो एम चुकता. आतां आंब्याक फातर उडयतना आंबो पडना, चुकता, फातर चुकता. मिसींग द मार्क. आंब्याक पडलो जाल्यार नॉट करेक्ट म्हण सांगता. मिसींग द मार्क, नॉट मिस द मार्क जाता. जाल्यार आंब्याक फातर लागल्यार नॉट मिसींग द मार्क जाता. फातर लागना जाल्यार मिसींग द मार्क म्हणटा आमी. यू आर मिसींग द मार्क म्हणटा हांव. तशें पाताक जाय म्हळ्यार मिसींग द मार्क म्हळ्यार शेवट सुकसो. खंय पाव जायगी थंय आमी पावना. खंय कडेन वचून पावता, खंय पावजे थंय वचना हांव, आनी कडेन वचून पावता. देखून पळयत पुस्तकांत पाताक म्हळ्यार देवा लागसो संबंद मोडचो. देवा लागीं संबंद मोडचो आमी. देवा कडेन घट्ट संबंद आसा जें म्हणून देवाची आशा आनी आमचे जिणेचो शेवट तोच संबंद मोडल्यार आमचो शेवट मोडल्या बरी. देखून संबंद देवा लागीं, हेरा लागीं, आमच्या लागीं सगळ्या काळजान देवाचो तुजो आनी हेरांचो मोग कर म्हणून देवाचो उपादेश मोडल्या बरी जाता. हाका पाताक म्हणचें. पाताक म्हळ्यार बापाच्या सासणीक मोगात हांव तुवें वेगळा सार जावचें, तुवें सपरेशन जावचें. बापाच्या मोगात हांव तुवें सपरेशन जावचें, देवातावन तुवें वेगळा सार जावचें, सपरेशन जावचें. पाताक म्हळ्यार आमचीच वाट धरची आनी वांजेलाची वाट जावन, देवान दाखयल्ली वाट जावन, सोम्यान दाखयल्ली वाट जावन ती आमी पयस दवरची. आमचीच वाट आनी आमीच केल्ली वाट, आमीच तयार केल्ल्या वाटेंत आमीच चलचें. देवाची वाटाक परवा दिवचो ना. हें पाताक म्हळ्यार पासांक सांपडचें. आमींत केल्ल्या एका पासांत, हेरांनी केल्ल्या न्ही. देवातावन पयस वयचें आनी आमींत केल्ल्या, आमचीच वाट धरन आमींत केल्ल्या पासांत सांपडचें. देवान म्हाका नेम्यारल्या वाटेंत हांव पयस वयचें. एक तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार लग्ना बेस देवान दाखयल्ली वाट आमकां. तें देवाचें बेसांव. आतां लग्न जायना, म्हाका काजारांत खुशी ना, हांव अशें लिवीन करतां म्हळ्यार तें देवाची वाट हांवें सांडिल्ल्या बरी जाता. देवाचो शेवट हांवें एम चुकल्या बरी जाता. मिसींग द मार्क जाता म्हज्या जिवितांत जाता तें. देखून देवाची मांडावळ हांवें स्विकार करचें. लग्नाचो फळ, आतां थोडीं लग्न जातात, लग्नाचो फळ भुरगीं बाळां. देवाचें ती मांडावळ, ती लग्ना बेसाचो फळ भुरगीं बाळां. कितलीं आवय बापूय रडटात. काजार जावन म्हज्या धुवेक 9 वर्सां जालीं, थोड्यांक 13 वर्सां, थोड्यांक 16 वर्सां जालीं काजार जावन. भुरगीं नाकात म्हूण हट्ट. भुरगीं नाकात, काम करून तोंदरे जाता, आमकां नाका म्हणून. देखून हें मिसींग द मार्क. देखून म्हजी वाट म्हाका जाय, देवाची वाट म्हाका नाका.
हें गुरी तಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು हें मिसींग द मार्क. पाताक एक सकत एक पावर आनी पाताक एक स्लेव मेकर. ಗೊತ್ತಾಗಿ तुमकां स्लेव मास्टर. आमकां तो गुलाम करता आनी तो आमचो पाताक आमचो मास्टर, स्लेव मास्टर. आमी ताचे स्लेव्स. तो आमचो गुलाम मेस्त्री. आतां थोड्या जाणांक आळांक दवरता मेस्त्री आहा पळय, तसो आमकां गुलाम करता. गुलाम मेस्त्री म्हण ताचें नांव. गुलाम मेस्त्री बरी तो, ताचे बरी, स्लेव मास्टरा बरी. मनीस खुरपा वगडयता पूण देव ती परत आमकां दिवंक निर्धार करता. आनी जुआंव बावतिस्त सांगता जेजू पाप काडटा. पाप काडचो सोमीन तो, आनी तो सोमी पाप काडूंक संवसाराक आयला. आमकां बापाच्या मोगातावन वेगळासार जाल्ल्यांक तो परत तो वेगळासार काडन बापाच्या मोगांत एकवटोवंक सोमी संवसाराक देवला. म्हणून ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आतां संवसाराचें पाप काडटा आमचो अविश्वास एक पाताक. आमचो अविश्वास, आमकां विश्वास ना. देवान कितें सांगलां, ताची वाट कितें, ताची खुशी कितें, ताचेर आमी विश्वास दवरिना. अनबिलीफ देखून आमचें कुर्डेंपण हें, आमचें ब्लायंडनेस, आमचें ब्रोकननेस हें सगळें मनशाकुळाक एफेक्ट करता. आनी हें मनशाकुळाक कितें एफेक्ट करता, आमचें ब्लायंडनेस, आमचें अनबिलीफ, आमचें ब्रोकननेस मोडकूरपण, आमचें कुर्डेंपण मोडकूरपण हें आमकां देवातावन वेगळासार करता. आनी देवातावन वेगळासार करचें तें सगळें काडूंक म्हूण सोमी संवसाराक आयला, मनीस जावन आयला. देखून जुआंव सांगता पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताचो अर्थ देवा लागीं परत संबंद आसा करता ती देवाची शेळी पळया म्हूण सांगता. संवसार वर्ल्ड, संवसाराचें पाप. संवसार म्हळ्यार काल्यांतर संवसार म्हळ्याचो अर्थ कितें जुआंव वांजेलांत. संवसार म्हळ्यार जुआंव ताच्या वांजेलांत 78 टायम्स 78 फावटी वो शब्द संवसार म्हणलो शब्द ताच्या वांजेलांत आमकां मेळटा, तो वापरता. थोडे फावटी तो शब्द संवसार म्हळ्यार देवान संवसाराचो मोग करता म्हूण सांगून, देव संवसाराचो मोग करता म्हूण सांगूंक हो संवसार म्हणलो शब्द थोडे फावटी जुआंव वापरता. थोडे फावटी हांव संवसाराची झट्टी करूंक न्हय, बागार संवसाराची सलवार करूंक आयलां म्हूण. देखून झट्टी न्ही, सलवार करून सलवासांव दिवंक आयलां संवसाराक. त्या वेळाचो संवसार म्हणलो शब्द थंय वापरता. थोडे फावटी संवसाराच्यो वाटो खोट्यो म्हूण दाखोवंक संवसाराचो वाटो खोट्यो म्हूण ते संवसार म्हणलो शब्द वापरता. देखून आनी दुसरे फावटी जेजून शिसांक संवसारांत हांव विंचलां म्हूण सांगूंक संवसार म्हणलो शब्द तो वापरता, जुआंव वापरता. देखून संवसार तामचो द्वेश करता, शिसांचो द्वेश करता म्हळ्यार संवसारांत हांव तुमकां विंचल्यांत देखून तुमकां संवसार विरोध दिता, तुमचो द्वेश करता, तुमकां ओपोज करता म्हूण सांगूंक संवसार म्हणलो शब्द वापरसिला. मग संवसाराक ताचे वाटोच जाय, सोम्याची सताची वाट नाका म्हूण सांगूंक थंय संवसाराचो संवसार म्हणलो शब्द वापरला. संवसाराक ताचोच वाटो जायचे, सोम्याची सताची वाट ताका नाका म्हूण सांगूंक जुआंव इवांजेलिस्ट संवसार म्हणलो शब्द वापरता. संवसाराचें पाताक म्हळ्यार संवसार देवाक विरोध दिता, देवाक स्विकार करिना, ताचो वाटो सताची वाट स्विकार करिना, ताचो संदेश स्विकार करिना. बगार देवाक संवसार विरोध दिता, रस्तांत रचणाराक विरोध दिता. हें तें पाताक संवसाराचें कुडेंपण हें, संवसाराचें अनबिलीफ, अविश्वासपण हें. संवसार देवाक धाडलेल्याक वळखना. संवसार बिलकूल देवाक धाडलेल्याक वळखना. ताणें देवाक धाडलेल्याक वळखा आसलें. संवसार बिलकूल देवान धाडलेल्याक ताच्या पुताक, संवसाराच्या थारोखाक देवान धाडलेल्याक तो संवसार वळखना. संवसार उजवाडा बदलाक काळोख विंचोणी करता. संवसाराची विंचोणी करी काळोख, संवसार उजवाडाक विंचोणी करिना म्हणून थंय संवसार म्हणलो शब्द वापरता.
आनी ताच्या संसार देवाक विरोध दिता. जेजू संवसाराचें हें पाप काडटली शेळी, हें देवाक विरोध दिवची संवय काडटली शेळी ती, हें पाप काडटली, संवसाराचें अविश्वासपण काडटली शेळी जेजू. आनी संवसार देवाक विरोध दिवचें काडटली शेळी जेजू. देखून संवसाराचें पाप काडटा ती शेळी म्हळ्यार हें अर्थान आमी समजून घेवचें. देखून मनशा कुळाचें एलियनेशन, देवा तावन सपरेट जावचें, देवा तावन वरविंगड जावचें, वो गूण संवसाराचो काडूंक, मनशा कुळाचो काडूंक जेजू आयला. देखून तूं संवसाराची पाप काडटा म्हळ्यार तें वो गूण अनबिलीफ, देवा तावन सपरेट जावचो गूण, हें पाप काडटा जेजू म्हूण जुआंव बावतिस्ट दाखयता. देवाची शेळी, लॅम्ब ऑफ गॉड म्हळ्यार शेळी. आतां शेळी म्हळ्यार खालें, मोगाच्या न्हू, ही देवाची शेळी खालें म्हळ्यार कशें अर्थ करणचें. देवाची शेळी जेजूक कित्याक तो देवाची शेळी म्हणटा, देवाची शेळी कित्याक म्हणटा म्हणून आमी हे घडी पळयचें. वय आतां जुआंव बावतिस्त जेजूक देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा म्हळ्यार देवाची शेळी म्हळ्यार खालें. देवाची शेळी म्हळ्यार आमच्या सांगात एकलो डेन्नू आसलो, आमी सेमिनारींत आसतना एकलो डेन्नू आसलो. आनी तो डेन्नू भारी सादो बोळो, ताका रागत नातलो. कितलेंय ताका खालें म्हूण तूं कले दोशी दी, ताका राग म्हणलो ना. सादो बोळो मायल्ड, तो मीक, जंटल, नो एंगर एट ऑल, पाप. देखून ताका आमी सगळ्यांनी डेन्नूक आमी देवाची शेळी म्हूण आपयतालीं हांव. आनी डेन्नू एकलो आसलो, मागीर एक बण्णू आसलो, बण्णूक आमी वाग म्हणटाले. ताका नाका तुजेर राग, उठ्ठाना बसतना राग, आनी दुसऱ्यांचेर राग काडचो ताणें, आनी व्हडलो रागान पेटचो आनी पुरो. आनी तिके गत्त, तिके हंकारी आसलो. देखून बण्णूक आमी वाग, लायन शिव म्हणून ताका आपयतालें हांव, शेळी न्ही. ताणें सांगल्यार बरीच करीचें. वय तो रागाचो मुदो देखून ताका आमी वाग, थोडे लायन म्हणटाले हांव, देवाची शेळी म्हणनातलें हांव. आतां जेजूक देवाची शेळी कित्याक? जेजू थंय राग ना म्हणून न्ही, या जेजू सादो बळो म्हणल्यार तितल्या खातीर न्ही. मागीर कित्याक जुआंव जेजूक देवाची शेळी म्हूण आपयता, कित्याक आपयता? ताचो अर्थ तांकां जुदेव लोकांक देवळाची शेळी अत्यंत एक संकेतीक. ती देवळांत सकाळीं सांजेर हर एक दिसा एक शेळी बली भेटयताले. सकाळीं सांजेर एक शेळी भेटयताले आनी ती पापा परिहाराची शेळी मात्र तांकां ती देवाक भेटोवन देवाची कृपा आराधन करतले. ती देखून लोकाच्या आत्मीक जिणेच्या वाडावळे खातीर ही शेळी भेटयताले, लोकाच्या जिणेच्या वाडावळेक. आनी पयस जावन आयिल्ले परस शेळी भेटयताले. देव एक पाप करनातली शेळी व्हरून दिताली, खंयचें कत आंगार नातले शेळी. आनी देवाळाचे त्यो शेळयो म्हण ताका नांव आशिल्लें. ती शेळी भेटयताले लोकाच्या आत्मीक वाडावळे खातीर, ती शेळी भेटयताले. पातकाच्या परिहाराक, पातकांच्या पेस्ताक, पातकांच्या वेळार लोक शेळी भेटयताले. आतां जेजू लोकांक सत्नाच्या जिविताक, लोकांक सत्नाचें जिवीत दिवच्या पासत, लोकांक सत्नाचें जिवीत हांवें दिवचें त्या पासत आपणाकच बापाक बली जावन जेजू भेटयता. देखून निमाण्या शुक्रार जेजू कुर्साचेर आपणाकच बली जावन भेटयता. देखून ताच्या कडवळांतावन आयिल्ल्या तोळिल्ल्या त्या रक्तांतावन आनी उदकांतावन तो आमकां नवें जिवीत दिता, सत्नाचें जिवीत दिता, सर्गाचेर आज फाव करता. बापा लागीं तुटलो संबंद परत तो हे करता. ही शेळी ती तुमकां सत्नाचें जिवीत दिवची, बापा लागीं संबंद एकवटोवची, तुमकां अमर जिवीत दिवची, सत्नाचें सूख संतोश दिवची. शेळी हाडीत आयल्या, पळया पळया ह्या शेळयेक, त्या शेळयेक न्हय, सत्नाचें जिवीत दिवची शेळी ही, सत्ना पाप नाश करची काडटली शेळी ही खा तुमी पळया, तुमकां शांती समाधान दिवची शेळी ही.
देखून पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती पूण तो सांगता. मोगाच्यानो आनीक संगती विशयार आमी पळयलें जाल्यार जुआंव बावतीज याजाकी कुळयोसो ताचो बापूय याजाक जावन देवळान सेवा दिता. याजाकी कुळयोसो जावन सॅक्रिफीस भेटोवचें ताका स्पश्ट कळीत आसा. तो जेजूक एक नीज सॅक्रिफीस म्हणून तो वळखाता, जुआंव वळखाता. तसो खाजण तो आनी मस्तपटी तांणी मेळ्ळ्यात कोण ना जेजू आनी ती मरी आनी जेजू काणून झुजे जेजू मरी झुजे मस्तपटी जाखारी आनी एलिझाबेथाच्या घरा जुआंवच्या घरा गेल्यान कोण ना आनी एलिझाबेथ जाखारी आनी जुआंव करून कितले पटीन जेजूच्या घरा आयल्यान कोण ना. ते काजणच मस्तपटीन भेटिल्ल्यात कोण ना. आतां तो म्हणटा जेजू जावन आसा देवाचो निजा देवाचो पूत हें कसो मेस्साया आनी तो तूं साल्वासावन दितलो सोडवंदार तो नीज सॅक्रिफीस म्हूण तो वळखाता आनी देवाळाची शेळी म्हणून तो आयडेंटिफाय करता. ही देवाळाची शेळी दुसरी न्ही, ही पाप परिहार करची देवाची शेळी, सस्नाचें जिवीत दिवची शेळी, आमकां सोडोवन दिवंक आमचो सोडवंदार तो देव म्हणून तो वळखाता आनी ताका नमस्कार करता तो. आनी तो सॅक्रिफीस ट्रू लॅम नीज सॅक्रिफीस नीज शेळी ती सॅक्रिफिसाची शेळी म्हूण तो वळखाता. देखून ताची उतरां खरी एका मिसांत ती आसात. आमी म्हणटा जुआंव बावतिस्ताचीं उतरां हरी एका मिसांत आमी म्हणटा. मिसा वेळी याजाक म्हणटा जुआंव बावतिस्ताचो मिसा वेळी हरी एक याजाक जुआंव बावतिस्ताचो पात्र घेता, ताचो पाट खणयता आनी म्हणटा पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा म्हूण हरी एका मिसान म्हणटा तो जुआंव बावतिस्ताचो पात्र घेता. जेजूक लोकांक दाखयता हरी एक याजाक जुआंवन पळयता आयज दिसता लोकांच्या हिंडाक जेजूक दाखोवन दिलो ही नीज शेळी म्हूण दाखोवन दिलें. हरी एका मिसाच्या वेळार याजाक जुआंवचो पात्र घेता आनी जेजूक ही देवाची शेळी म्हणून लोकांक वळख करून दिता. पाप काडटेल्याक सता जिवीत दितेल्याक जुआंव दाखयता. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणटा. तूं हेरांक जेजू कोण म्हूण दाखयताय गी, हेरांक दाखयताय गी, जेजूक दाखयताय गी. जेजू म्हजें प्रॉब्लेम परिहार केल्यार पुरो, जेजू म्हजें प्रॉब्लेम म्हजे सगळे समस्या परिहार करून दी, म्हजी प्रॉब्लेमां सॉल्व करून तितल्यार पुरो, म्हज्या दुस्मानाक सत्यानाश करून दी म्हणून थोड्यांचे चिंता पासोवंक पुरो, म्हजें बरेंपण केल्यार पुरो हेरांचें आसोवन दिताय म्हूण. पूण जेजू म्हजें काळीज बदलूंक आशेता म्हणल्यार म्हजें प्रॉब्लेमां मात्र सांगून म्हजी प्रॉब्लेमां परिहार केल्यार पुरो, म्हजे फायनान्स वयर हाडल्यार पावना, म्हजी अभिवृद्धी केल्यार पावना, म्हजी पिड्यार शिड्या होजापानी गूण केल्यार पावना. पूण म्हजें काळीज बदलूंक जेजू आशेता आनी म्हजें काळीज बदलून म्हजें रुपांतर जावं जिणी बदलूंक आतां आशेता. देखून तो म्हजें पाताक काडटा. म्हजें काळीज बदलूंक आडखळ म्हजें पाताक, देखून म्हजें पाताक जेजून काडीचें म्हणून आमी पाताक काडची शेळी सोम्यान तूं म्हजें पाताक काड, म्हजें काळीज बदली म्हूण आमी आज जेजू लागीं मागचें. आमी उणें उलयचें, आमचें उलाणें तोंडांत उलोवचें उणें जायचें, कार्यांत चड दाखयचें, तोंडाचें उलाणें उणें जायचें. जेजूक आमच्या कार्यांनी बऱ्या कामांनी जेजूक हेरांक चड दी जाय आमी. देखून जेजूक दिवंक ह्या नव्या वर्सा आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन. जेजू आज जायत्या जाणांक पातकाच्या कारणा लागून शांती समाधान ना, पातका लागून मोबायलाच्या एडिक्शना लागून कितलीं भुरग्यां परिक्षे तयारी करनात म्हणून हांगा कितलीं आव्हां पळयतात. जेजू तांकां ह्या तूं संवसाराचें पाप काडटाली शेळी तूं ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत मोबायलांत ती तांची ओडणी ती पयस कर, तुज्या वर्ती फावर हाडन ह्या पातकाचो फावर नाश कर. कितलीं हांव बापय परगांव वचोन, इज्रायल वचोन, गल्फा वचोन, भायल्या गांव वचोन गोळोवन हांगा पयशे धाडटात. तो जो ते पयशाचो दुरुपयोग करूंक आमकां केदींच थोडी नाका. आनी एक मोण दुखचें म्हळ्यार आमच्या रोसाच्या कार्यांनी मोगाच्यानो रोसाच्या कार्यांनी रोस पुसून जाल्ल्या उपरांत मोगाच्यानो युट्यूबार आसात कोणें एक म्हाका धाडलां
ताका एका बबड्याक कॅरट दवरून शिंगांबरी कर निमाणें ताका रोस वतून शिंगांबरी दवर आनी नाका जाल्ले हाचे तरकारीचे जलेकर घालून विद्रूप ताका कर तरणाट्याक विद्रूप कर शिंगां दवरून देव साराबरी कर जेजूक स्विकार केल्लो बौतिजमांत जेजूक साक दिवचो जेजूचो शीस रोसाच्या दिसा देंवसारा बरी शिंगां दवरन देंवसाराचें रुपणें करन देंवसारा बरी ताका हार घालन एका व्हडल्या बुता बरी करन ताका उखोवन व्हरन वचोन ताची हे देवा ह्या समर्थीची खेळकुळां करच्या रोसाच्या खारये त्याचे चिंताप बदलूंक तुजी कृपा आनी आशिर्वाद दी देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप करत्या ह्या रोसाच्या व्हडल्या पाताक ह्या कुशलगायेच्या नांवान देंवसाराचें आराधन करच्याक ते थगलें फितीस पावन थगली नालिसाय आमच्या समर्थीची आमच्या समाजाची क्रिस्तांव समाजाची ह्या हातांच्या खाला आयल्या देंवसारा दाखोवची ही नालिसाय तांचे तावन पयस कर ही नालिसाय करतेल्यांचे काळजां बदलूंक तुज्या देवाची शेळी नेंगी तूं ती काळजां बदली म्हूण तुज्या लागीं परतून मागता हर एका पिडेस्ताक आपूण पथकात हांव गूण करन पाताक जाल्ल्या हांगा हर एकल्या मनशां जायत्या लोकांक बरेंपण जालां तांणी साक्ष दिल्या हांगा पाताक रडून आमच्या लागीं कुमसार जाल्ल्या वेळार तांकां आनी देवाचे उतार स्विकार केल्ल्या वेळार देवाचे उतार तांच्या काळजान पेटयल्ल्या वेळार त्या काळजान पेटच्या देवाच्या देवाचो शब्द काळजान पेटयल्ल्या वेळार तांची मस्त पिडा लासोवन गेल्या तांचे मस्त कश्ट परिहार जाल्यात विजा मेळ्ळ्यांतल्यान विजा मेळ्ळ्यात कामां मेळ्ळ्यांतल्यान कामां मेळ्ळ्यांत कितले जण हांगा कुसवार करूंक आमी दुबळ्यांक कुसवार कर वांटाव कुसवार करूंक आयिल्ले तरणाटे पोर म्हाका दुबयतावन जॉयल फोन करता खंय आनी एक म्हणटा हांगा येवंक मस्त आशा आली रजा खाण ताका रजा मेळोना पोरून तो काम नासतना रडतलो 3 फावटी दुबय वचून तो फाटी आयिल्लो जॉयल आतां ताका बरें काम मेळ्ळां खोवलें बरें काम मेळ्ळां गेल्या वर्सा तो 4 दीस हांगा कुसवार करून पॅकेट करून दुबळ्या लोकांक वांटूंक तो आयिल्लो आनी हांव देवान ताका ताचे सगळी सलवणी काडल्या ताचें काळीज त्या भितर देवाचें उतार गेलें तें परजळ्ळें आनी ताका बरें काम मेळ्ळें सरस्वत देव तुमकांय ताचें उतार ताच्या काळजान परजळोवन दी तें ताच्या काळजांत किरलोवन दी तें वाडोवन दी आनी जिणी परजळोवन दी आनी दादोशी जावन दी सुख संतोश समाधान तुमच्या कुटुंबांनी रास करून दी आमेन. दिव्यवाणी